नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार 30 वरांच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुंची हल्ल्याचो जागृत गोंयकारांनी केलो खर निषेध। रामाच्या समर्थनात आझाद बॅनरचेर घेतली जाहीर सभा। रामाचेर हल्लो करपी मास्टरमाइंडाक अटक करपाची मागणी। पोरणे गोंया हेल्थवे हॉस्पिटला कडेन जालो भिरांकूळ अपघात। कार चलोवप्यान रस्तो क्रॉस करपी दोगांक मोकली गाडी। दोगांकूय एकताक आयले मरण। पुलिशेन केलो पंचनामो। फुडलो तपास सुरू। शापोराचा झरवाड्यावेल्या लोकांचे नळ भर पावसात पडल्यात सुके। नळाक उदक येनाशिल्ल्यान चाळवल्ल्या लोकांनी उदका पुरवण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याक घालो घेराव। उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची केल्या मागणी। ओमकार हत्तीन तामोशा वाठारात मांडला ठिय्या। लोकांच्या शेताभाटांचे केला बरेच नुकसाण। राना अधिकारी अजूनही तांकां धांवडावपाचो करतात यत्न। कोडार IITR थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचे करचे आयोजन। गट विकास अधिकारी आणि सरपंचाक थळाव्यांचे निवेदन। IITR मंत्री तवडकराकूय निवेदन केले सादर। आणि फातोडे मुखेल रस्ते कुशिकच्या अव्वल ED ऑफ वालेंकनी कपेलाची फोडली फंडपेटी। चोरांनी फारायली रोख रक्कम। चोरांचो वावर वाडिल्ल्यान पुलीस गस्त वाडोवची। नगरसेवक कामिल बरेटोची मागणी। आता खबरो विस्तारान। रामा काणकोणकाराक पुलीस सुरक्षा दितले। ताचेर हल्लो केल्ल्या सगळ्यांक धरून भितर उडयतले। पूण रामाचेर जाल्ल्या खुंची हल्ल्या फाटल्यान ज्या मास्टरमाइंडाचो हात आसा ताका धरपाविशीं मुख्यमंत्री मात उग्गी राविल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची तांच्या सरकारी बंगल्याचेर भेट घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो। मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या उपरांत आंदोलक फाटीं सरले। सगळ्यांकडे उलो मागता की तुम्ही घरा बसून रावचे ना। सोमाराक सगळे भायर सरा आणि हो खंयचो मिनिस्टर आसा इनवॉल्व ताचें नाव येवपाक जाय। रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुंची हल्ल्यात जांचो हात आसा ते सगळ्यांक धरतले। रामाक हॉस्पिटलात तशेंच ताच्या घरा पुलीस संरक्षण दिवपाचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मान्य केले। ह्या हल्ल्यात जांकां धरल्यात तांचे फोन कॉल ट्रेस करपाचें काम सुरू आसा। पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरपाविशीं मुख्यमंत्री कितेंच उलोवंक नाशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत विजय उलयतालो। मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत आंदोलक फाटीं सरले। मेन म्हणटा तो डिमांड आसा की मास्टर माइंडाक एक्सपोर्ट करूंक जाय आनी मास्टर माइंडाक धरूंक जाय। जर ताजेर धरून ताजेर एक्शन जाली ना जाल्यार आमी एज्युकेशन चालू दवरतले। हो पयलो डिमांड। दुसरो म्हणल्यार आमी NSA तांचेर लावपाक लायल्या। NSA प्रोमिगेट करपाक लायल्या आनी हे एक्यूज जे धरल्या तांचेर NSA लाय म्हणटा। तिसरें म्हणल्यार आमी एक टास्क फोर्साची डिमांड केला। टास्क फोर्स दॅट वील प्रोब द क्रिमिनल पॉलिटिकल लिडरशीप नेक्सस। कित्याक हें सगळें जाता तें राजकारण्याच्या फाटल्यान तांचो रोल आसा आनी ताचे खातीर हो टास्क फोर्स जावचो म्हणून म्हणटा। चवथें म्हणल्यार रामा काणकोणकाराक पुलीस सेक्युरिटी 24 आवर्स ताका फॅमिलीक आनी ताका ही दिवंक जाय। ताका रिएश्युअर करूंक जाय। आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलें की ताणें वचून रामा काणकोणकाराक आतां मेळचें म्हणून। कित्याक एक मनीसपण म्हणून सगळे मनीस जे गोंयकार आसात गोंयांतूच न्ही गोंयचे भायर आसात तांचे पसून कलेक्टीव कॉन्शियस आज हालना। हें कितें काय म्हणून हें मनशाक अशें करप काय म्हणून। सो आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलां की ताणें वचून तें करचें म्हणून। पुणून धर ते एक्यूज धरनात बाय संडे इवनिंग जाल्यार आमचें एज्युकेशन इन डिफरंट फॉर्म चालू उरता। सो सीएमान कितें सांगलां? ताणें ही इज एग्रीड ऑन द टास्क फोर्स। ही इज एग्रीड ऑन द NSA। ही इज सेट 307 आपल्यान सेक्शन लायला। तडीपारूय आपूण करता ताका सेक्युरिटी आपूण दिता पूण मास्टर माइंडाचे हाजेर तें वचून शिरकना। आणि सीएमान एश्युरन्स दिला whoever the mastermind is behind this he will be bought. तेंगेलो फोन क्रश केलेलो हा हुई so they are supposed to send it for forensic आणि मागीर ते डिटेल्स बी काटले whoever at that point of time calls बी केल्ले तेंकां हुई सगळ्यांक अपॉइंट हाडटले आणि तेंकां सोडपा दिवपा नाय हुई बेल जावपाची तेंची ना and whoever are they behind this जावं ते 100 जाणां अपॉइंट हाडले म्हणून सांगला।
सोडचे ना रे सोडचे ना, जिकले बगर सोडचे ना, एक दो बीजेपी को फेक दो, प्रमोद सावंत रिजाईन दी अशो घोषणा दीत जागृत गोंयकारांनी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याचो निशेध केलो. आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा घेतले उपरांत राजकीय फुडारी, सामाजीक कार्यकर्ते आनी जागृत गोंयकारांनी आपलो मोर्चा पुलीस मुख्यालया कडेन गुंडायलो. पुलीस मुख्यालयांत डीजीपी मेळूंक नाशिल्ल्यान थंयच्यान तांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सरकारी बंगल्याचेर वचपाचें थारायलें. पूण पुलिशेन तांकां आझाद मैदाना कडल्या जंक्शनाचेरूच आडावन धरपाचो यत्न केलो. पूण पुलिसांक कुशीक काडून आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या कडेन वचपाचें सोडून भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारली. भाजपा कार्यालया कडेन बोवाळ घातले उपरांत तांणी चर्च स्क्वेरा कडल्यान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यात वचपाचें थारायलें. पूण आल्तिनो वचपाच्या रस्त्यार ते ठाण मांडून बसले. हांगा एक कांयच जायनाशें दिशिल्ल्यान तांणी पोरण्या सचिवालया कडेन धांव मारून मुख्य रस्तो आडावन धरलो. रस्तो आडावन धरिल्ल्यान सुमार वरभर तरी येरादारी आडखून पडिल्ली. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या फाटल्यान राजकीय फुडाऱ्याचोच हात आसा, नाजाल्यार सोंपेपणान हो हल्लो जावचो नाशिल्लो. ताका लागून जे धरल्यात तांचे फोन कॉल तपासून ह्या हल्ल्या फाटल्या मास्टर मायंडाक अटक करपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार, अमित पाटकार आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी केली. इन्सिडंट असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक तेजो. तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो. आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका कळयले की 3 जाण अक्युज्ड आहा ते हे केसीन ते आतां बेलीचे सोडलोले म्हूण फाटीं. आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता म्हूण इतलो दम येवपा तांकां, इतलो पावर आसपा तांकां, इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हूण आसपाचो. कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो, तेजें नांव पुलिसीन काडूंक जाय. एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही, ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंडा आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात, त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकाराचेर अटॅक केलो. कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकार सांगतालो हॉस्पिटलान रोगत व्हांवताली दोळ्यांनी, मार बसलेलो, बायल रोटाली, सगळे आख्खे बॉडीचेर तेगेले जे मार्क्स जरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स दे हिट देम इन अ वे टू शो अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस गोंयकार्स. आज आमी गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरल्या तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें, जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा, कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाल्या नंतर अरेस्टूय केले, तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता. म्हटल्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. बाब रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला हो आज प्रत्येक गोंयकाराचेर अटॅक जाला. आणि रामाचेर अटॅक कित्याक जाला, कित्याक रामा गोंय वाचोवपाक लागून उलयता. जर तर खंय दोंगर कापले जाल्यार थंय रामा उबो आसता, रस्त्यार फोंड पडले जाल्यार शंकर पळची आनी रामा काणकोणकार मुखार आसता. म्हाका दिसता आज हो डेमोक्रेसीचेर अटॅक आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा पोरणे गोंयांत भिरांकूळ अपघात जालो. एका वेगान वचपी कारीन रस्त्यावेल्यान चलत वचपी दोगा जाणांक धपको दिलो. ह्या धपक्यात ते दोगांकूय आगताक मरण आयलें. ह्या अपघाताचो पोरणे गोंय पुलिशेन पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
शुक्रारा पोरणे गोंया भिरांकू अपघात जालो. एका वेगान वचपी कारीन रस्त्यावेल्यान चलत वचपी दोगा जाणांक धक्को दिलो. ह्या धपक्यात ते दोगांकूय आगताक मरण आयलां. ह्या अपघाताचो पोरणे गोंय पुलिशेन पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. अंकोला सावन हुबळी वचपी बशीचो आनी टँकरीची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातान दोगांक जागेरूच मरण आयलें आनी 5 गंभीर जखमी जाले. सध्या तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामा केला. शापोराच्या झरवाड्याचेर भर पावसात लोकांच्या नळाक उदक येना. उदकाचो प्रश्न फाटल्या 5 वर्सां सावन आसाच. पूण पावसाळ्यांत तरी उदकाची आशा आसताली. पूण हे फावट पावसाळ्यांत लेगीत उदक मेळनाशिल्ल्यान सावल्ल्यान शापोराच्या लोकांनी उदका पुरवण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांक घेराव घालो. वागातोर झोरवाडा वाठारांत उदका खातीर लोक वळवळे काडटात. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन संबंदीत खात्याकडे कागाळ करून लेगीत संबंदीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी शुक्रारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागाक घेराव घातलो आनी निवेदन सादर केलें. उदकाचें सामान वांटप सुनिश्चित करपा खातीर बेगोबेग उपाय काडचो तशेंच हॉटेल आनी व्हिलांक दिल्ल्या अनधिकृत उदका जोडणींची पुराय चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी निवेदनांतल्यान केल्या. तशेंच उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. अरे बाबा हे उदकाचे त्रास म्हणून आमी येता पावडे चडटा. पयलीं इलेक्ट्रीक फाटी तेन्ना सांगलेलें चला तुमकां टँकर धाडटा. एकूच फाट टँकर धाडलो आमकां. दुसरे फाट आमकां उदीक ना. मदींच कोणाक दिलें जा आनी हांगासून सांगलेलें पाय करून येतले कितें करून येतले म्हूण तें कोण ना. आतां येयले आमी. उदक ना जाल्यार कशें जातलें बाबा. 2000 म्हयन्याक वखदांक जाय. 1200 रुपया टँकराक जाय. 3 टँकर लागता म्हयन्याक. खंयचे घालतले आमी खंयचे हाडटले. म्हारगाय खंय पावल्या. खंयचे हाडटले एकटो जोडकार काय आमकां आनी कसली बिगनस ना काय ना न्हू. आज सत्य ते उलयता पूण हे आमकां कोणूच हाडपाना आनी कोणाकूच हांकां चुरचुरे देवाक दिसता चुरचुरे. पूण आमचे कडेन गोंयकार पयशे ना सुटकेशी भरून दिवपाक तांकां. तेंचे कडेन आमचे तेंच्या हॉटेलांनी उदक मोठें येता. आमकां बारीकूय ना. आनी कितें करपाचें. लायनमॅन आहा तो कानार घेयना. कशें करपाचें आतां. खबर आसा हो प्रॉब्लम इतली वर्सां जाता म्हणून तो सॉल्व करूंक सोदता. तर आमी विचारलें बाबा सॉल्व करूंक सोदता जाल्यार सॉल्व जायना कित्याक लोकांक उदक येना कित्याक. तो म्हणपाक लागलो आमी एस्टिमेट केला आनी सगळे फुडें प्रोसेसींग फायल पास केल्या. म्हणलें बरें तर डेट दाखय म्हटल्यार बुकार ताणें आमकां डेट दाखयली. इट वॉज 1 ऑगस्ट ऑफ दीस इयर 2025. जाल्यार 2 म्हयने जाले तरी ताका खबर ना ती फायल खंय आसा. ती फायल खंय आसा. आमी ताका विचारलें बाबा कोणा कडेन वचो. सी कडेन वचो मिनिस्टरा कडेन वचो कोणा कडेन वचो. आमी अप्रुवल आमी आतांच वयता म्हणून आमी सगळे लोक गेल्ले आसा. उदक ताणयले आमी आतांच वयता म्हणून. तो खूब वेळ रावलो वगैरे आमकां कांयच सांगूं ना. खूब वेळ जालो. आमी ताका विचारलें देवाच्या मनशा कडेन वचो काय म्हणून. तेन्नाय तो वगैरे रावलो. तेन्नाय ताणें कांय म्हणूंक ना. मागीर आमी ताका परत विचारलें बाबा कोण रिस्पॉन्सिबल हेका आनी कितें करूं. मागीर तो म्हणपाक लागलो PWDन आनी एक डिपार्टमेंट जाल्लें आसा सब डिपार्टमेंट काय कितें तरी फॉर ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणून आनी इट्स हेडेड बाय मिस्टर सुभाष फळदेसाय. आतां ते विचारले म्हणलें ताका ते कडेन आमी डायरेक्ट वचो काय म्हणून कित्याक आमकां लोकांक उदकाची सद्याच गरज आसा. तर तो म्हणपाक लागलो ते तुमी पळोवन घेयात हांव कांयच म्हणूंक शकना. त्या खातीर आतां आमी थंय वयतले. आयज नाल्यार फाल्यां हेका वचोन मेळटले. जोरवाडो एंड पार्ट ऑफ देऊळवाडो हेंचो अजून रिजॉल्व जावंक ना कित्याक आमची लायन फ्रॉम टँक आसा अंजुना टँक टू ते कनेक्टेड ना तेंची लायन. सो ती कनेक्ट करपाक आमी ऑलरेडी एस्टिमेट गव्हर्मेंटाचे अप्रुवलाक धाडला. अप्रुवल येता ती लायन आमी घालतले आनी हो जोरवाडो आनी देऊळवाडो पोर्शन तेंचे प्रॉब्लम रिजॉल्व जातलो. बट ताका खूब वर्सांचो प्रॉब्लम तो. इट्स डेकेड ओल्ड प्रॉब्लम. बट आतां कितें जाता मातसो तो वर्स जायत रावला. बट ही लायन घातल्या उपरांत तेंचो पर्मनंटली सॉल्व जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर वागातोरच्यान स्नेहा आसोटीकार. ओमकार हत्ती तामोशे वाठारांत थाट मानून आसा. बिरेस्तारेच्यान तामोशे वाठारांतल्या शेतांचें ताणें बरेंच लुकसाण केलां. ह्या हत्तीक धांवडावन घालपा खातीर राना खात्याचे अधिकारी जायते यत्न करतात मात तांच्या आटपात तो हत्ती येना. सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 5 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता. ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवडोवन घालपाचे यत्न सुरू आसात. मात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आटपात तो हत्ती येना. कडशी मोपा तशेंच चडशा बागायतींचे लुकसाण करून हो हत्ती बेरेस्तारच्यान तामोशा वाठारात थाट मांडून आसा. 2 दीस जाले ह्या हत्तीन तामोशेच्या लोकांच्या शेतांचे तशेंच बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण केला. राना खात्याचे अधिकारी ताका धांवडावपाचो यत्न करतात. हत्ती असोच तामोशे वाठारात थाट मांडून रावलो जाल्यार आमी करपाचें कितें? शेतांनी कशें वचपाचें असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. देखून सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज हो हत्ती येयला आणि हत्तीन माझ्या बागायतात नासधूस केला. हांव रस्त्यार रावला. हांव रस्त्यार रावले ताका हांव पळयता. म्हाका सारकें दिसता माझे केळी उडयला, पोपी उडयला, तशेंच लोकांची शेती त्यांनी नासधूस करून उडयला. रवी गवंडी तसोच पाणू आसोलकर हेची त्यांनी शेती नासधूस करून उडयला. तशेंच सगळ्या गांवांत त्यांनी धुमाकूळ घातला. हेचे गव्हर्मेंटान कितें ना कितें उपाय करपाचे. आयज जो गव्हर्मेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हे वावरतात. आमकां खबर आहा दिसान दीस बावडे रात दीस ते वावरतात, प्रयत्न करतात, पण तो तांकां आयकना. गव्हर्मेंटान कितें ना कितें हेच्या सोल्युशन काडपाचें अशी माझी गव्हर्मेंटा कडेन नम्र विनंती आसा. आणि आयज जो म्हाजो जो नासधूस केला तसो रवी गवंडी तशेंच आमचे सामन ह्या गांवचे तेचे नासधूस करून उडयला. पांडुरंग आसोलकर हेच्या शेतीत त्यांचे नासधूस करून उडयला. दिलीप सामंत हेचे ट्रॅक्टर आसलो तो ट्रॅक्टर त्यांनी परतून उडयला. आयज तो पळय हो येवन असो जर नासधूस करपाक लागला तर आमी कितें पिकोवपाचें, कितें खावपाचें आणि आमी कितें करपाचें? हे गव्हर्मेंटान मातशें हेच्यार कितें तरी सोल्युशन काडपाचें आणि आमकां हेचेर कितें तरी उत्तर दिवपाचें. ह्या हत्तीक जसो महाराष्ट्रासून येयला, दोंगारपालसून असो किंवा दोडामार्गाचे असो खंय असो तो थंयच्यान ताका धांवडपाचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक मागणी करता. कितें ना कितें हेच्या प्रयत्न करपाचो आणि ह्या गांवांतसून गोंयांतसून महाराष्ट्रात धाडपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. कोडार वाठारांत प्रस्तावित IITक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. IIT आड थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचें आयोजन करपा विशीं फोंडेच्या गट विकास अधिकारी आनी सरपंचाक कोडारच्या थळाव्यांनी निवेदन सादर केलें. तशेंच थळाव्यांनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकरांची भेट घेतली. मंत्री तवडकर हांकां IIT आड निवेदनूय सादर केलें. पयलीं ते एका कायद्याचेर उलो मारलेलो की आमचे जे ट्रायबल लिडर आसात किंवा बाकीचे एक्टिविस्ट, बाकीचे आमदार मंत्री आसा हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आणि आमी तांकां उमेद मेळटले. तेच प्रमाणे आयज ट्रायबल मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां आमी घरा कडेन मेळपाक गेल्ले आणि आमी आमचें निवेदन ताका दिलां आणि आमची ज्यो कितें अडचणी आसात, आमच्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो आमी ताका सांगिल्ल्यो आसात. तेच प्रमाणे ताणें आमकां आश्वासन दिलें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करतलो आणि अभ्यास केल्या उपरांत आपूण थंय तो एक विजीट दितलो. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की एक आमकां तुमी विजीट करून तुमी पळयचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ताणें आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर विचार करून तांकां सांगतलो. सो CMA कडेन ब्रेस्तारा नाल्यार शुक्रारा मिटींग आशिल्ली तुमची, कितें अपॉइंटमेंट दिला तुमकां? हे जे आशिल्ले ब्रेस्तार शुक्रार ती एक आमचे जे आनी कोडार गांव आसा, कोडार गांव आमचे विश्राम बाब आसा किंवा सुरेंद्र आसा हांच्या कडेन तेणी सुभाष उलोवणी केल्लें. आतां ते कितें जालां डिटेल तें आमकां कांय खबर ना. अजून पर्यंत तरी CMAन आमकां अपॉइंटमेंट दिल्लो ना. आनी तवडकरान केन्ना येता म्हटलं हांगासर? पयलीं तेणी पेपर वर्क जे आमी तेजे कडेन दिल्ले आसा सगळे पेपरचे सर्टिफिकेट सगळे दिल्ले आसा. तेजे प्रमाणे स्टडी करून मागीर आपूण ते विजीट करता अशें म्हणना. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून. कारण पेपर वर्क इज टोटली डिफरंट आणि जेन्ना तो विजीट करतलो तेन्ना ताका तें कळपाक जाय. ताका लागून आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें. आता आम्ही जे मिटिंगेक ठरलेले आमचे एक 2-4 गोष्टी ठरलेली होती. त्यापैकी एक असे असा विषय की स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मागोवची म्हणून स्पेशल हे IIT नाका म्हणून. आणि त्याप्रमाणे आम्ही एक 4 ग्राम पहिले आम्ही सरपंचाक हे निवेदन दिला आणि सेक्रेटरीक बी सांगला. तर ताणें आमकां उतर दिला की आमी फुडल्या म्हयन्याक चड करून आमी घेतले म्हणून ग्रामसभा. तर आमी ताका सांगला की एका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाय म्हणून. कारण एकूच विशय जो आसा तोच आमी हायलायट जावपाक जाय. म्हणटकीर स्पेशल ग्रामसभा मागोवची असो आमचो मत. त्यानंतर आमी गेले हांगासर BDO ऑफिसान. BDO ऑफिसान एक कॉपी BDO ऑफिसान आनी ताका सांगलें की ग्रामसभा आमकां स्पेशल ग्रामसभा आपूं जाय. जेणे करून आमकां ही IIT जो प्रोजेक्ट आसा तो आमकां नाका. त्या खातीर तशें रिजोल्युशन घेवन तें धाडचें अशें आमी सरपंचा कडेन आनी BDO कडेन दोगांय कडेन मागणी केली. फातोर्डा मुखेल रस्ते कुशीक आशिल्ल्या अवर लेडी ऑफ वालेंकनी कपेलाची फंडपेटी अनवळख्यांनी फोडली.
भितर आशिल्ली रोख रक्कमूय फारायली. नेमके कितले पयशे फारायले हाची म्हायती ना. हे चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो आसा. हे घडणुके विशीं थळावो नगरसेवक कामील बरेटोन हुस्को उक्तायला. पुलिसांनी वाठारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी थळावो नगरसेवक कामील बरेटोन केल्या. आयज पळोवपाक मेळ्ळें पयले हांगा आमची वेलंगिरी सायबिणी हांगा आमची बोड्डा जी फामाद वेलंगिरी सायबिणी ती स्टॅच्यू आहा आनी राती आमकां राती केन्ना जाल्ली खबर ना. आमची धान पेटी आशिल्ली ती फोडली आनीक सायडीन एक रोड आहा ते रोडान तेच्यान ती मोडून काडून पयशे काडले. कित्याक फाटीं आसतना आमची नोविना जाल्ली वेलंगिरी सायबिणीची आनी हांगा लोक शिमऱ्यांनी लोक येतालो, खूब लोक येतालो. तितून लोकांनी खूब घातिल्ली आनी म्हाका दिसता फूल भरील आशिल्ली आनीक इतल्या पयशांचे कोणें हात लावूं ना आनी ताका लोकूय आशिल्ले. आनीक हात धुवपाक गेले जाल्यार ती फोडली, लॉकूय फोडला, लॉक मोडला आनी बाकी सगळे पयशांतले वेले फक्त कॉयन्स बारीकशे बारीक चिल्लराचे भितर आहा दिसता भितर. सो हांगा कशी रातची चोरी जावप म्हणल्यार काय ना. बिझी रोडार अशी चोरी जावप म्हणल्यार सारकी ना. हो रोड इतलो बिझी आहा की कोणू आसल्यार पासून दिसता पडटा आनी हांगा लोक येत आसता. ती रातची पळयनाका दिसा पळयनाका आतां केन्ना चोरी जाल्ली खबर ना. कितली चोरी जाल्या म्हणल्यार अशी जावप सारकी ना. सो हांगा रोडूय दाखयता पळय तो रोड आहा रोडान ते लोकां भितर घालून तें मोडला आनी लॉक पासून दिसती पडना. सो ते पेटींतले सगळे पयशे व्हेल्या. फाटीं आमी तेका सायबिणी एक सळपट 2-3 सळपट आशिल्ली ती पासून आमी काडून व्हेले कित्याक आमकां खबर आहा ते काडले जाल्यार इमाजीक पेड आसल्यानी बेश्टेच इशू जातलो म्हण आमी काडून दवरल्या. अशी जावपा जायना कित्याक हे दिसा जाला काय रातची जाली ते खबर ना. चडशे आमकां डावट पडटा रातची जाला. आमी आतां पुलिशे फोन केला आनीक ते पुलीस येतले इन्वेस्टिगेशन करपाक येतले म्हणल्यार आतां पावतले. सो तेजेर तांकां कितें क्ल्यू मेळ्ळो जाल्यार हांगा CC कॅमेरा आहा आमचे कितले कडेन CC कॅमेरा आहा ते CC कॅमेराचेर तेंच्यानी डिटेक्ट करून दवरपा जाय बेगीन. कित्याक असली हे आतां हे काडल्या फाल्यां आनी कितें जालें जाल्यार बिश्टीन लोकां मदीं झगडी जावपा जायना. तांकां बेगीन ताबडतोब दवरपाक म्हजो डिमांड आमच्या फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक फोन केला. सो तेंच्यांनी ती बेगीन इन्वेस्टिगेशन करून तांकां दवरचें. नगर नियोजन खात्याची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीर टायल्स युनिट आणि 2 माळ्याची इमारत उबारिल्ली अशी कागाळ केल्ली. हे फाटभुंयेर दवर्ली पंचायतीन गट विकास अधिकाऱ्यांनी दिकारपाली लिकाकी वाठारांतल्या 2 मालमत्तेची पळोवणी केली. उपरांत तांचे कडेन कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. एक सिनियर सिटीजन एंजेला गोम्स म्हणून ती एक व्हडलो कमर्शियल बिझनेस एक्टिविटीज दिकारपाली सर्वे नंबर 27/0 करता. ही बिल्डींग दिसता इनलिगल बिल्डींग. हे कंपाऊंड वॉल इनलिगल बांय आसा. इतले 10-15 गाडयो आहा भायर रस्त्यार दवरता ब्लॉक करता आनी तेजेर एक आज कंप्लेंट आशिल्ली इनलिगल. तेजें इन्स्पेक्शन जालां. हांव मागता CM कडेन जावं TCP मिनिस्टरा कडेन तेणी हे चौकशी करची यांची. आनी एंजेला गोम्स म्हणजे सिनियर सिटीजन जावन बेकायदेशीर धंदो करता तेजेर कडक कारवाई जावची. हांव मागता आमच्या पंचायती कडेन जावं BDO कडेन जावं पंचायत मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन हेजेर चौकशी करची आनी हांचो धंदो आसा तो कायदेशीर आसा जाल्यार चालू दवरचो, इनलिगल आसा जाल्यार तो बंद करचो. इतलीच म्हाजी मागणी. आनी इनलिगल म्हणजे ताका ट्रेड लायसन ना. ही बिल्डींग दिसता तुमकां तिका कंस्ट्रक्शन लायसन ना, ऑक्युपन्सी ना. आनी बांय आसा कमर्शियल बांय आतांच बांदल्या. कमर्शियल एक्टिविटीज जाता हे जावचे न्हू. आनी हांव कितें म्हणटा धंदो करा कोणी धंदा करपाक कोणा रायट आहा पूण तो लिगल भाशेन करपाचें. लोकांक हॅरेसमेंट करून न्हू. हांवें कंप्लेन घातलेली तेजे रिगार्डींग द सेफ्टी टँक आनी ते कंप्लेनाचेर तेगे 8 मिटर डिस्टन्साचेर तेणें बांयकोचें आसून सेफ्टी टँक तें उदक आमी पिवपाक उजार करतात. सो हें कंप्लेन तें 3rd टायम जालें. ईच एंड एवरी टायम हांव कंप्लेन घालीत आहा ही आनी तेणें म्हजो फायदो घेवन कोण आनी स्ट्रक्चरू विदावट एनी सेटबॅक घेवन कोण काडलें विथ एनी प्रॉपर डॉक्युमेंट्स. दुसरें म्हण जाल्यार ती पावर ऑफ एटॉर्नी जी आसा ती एक्चुअली हांवें कंप्लेन घाल्लें रशिदाचेर. सो वल्लभान आपणाचे पावर ऑफ एटॉर्नी घेवन कोण तेणें ती आनी ताजी बायल आसा ती हे वॉर्डाची 5. सो तेणें पावर ऑफ एटॉर्नी आपणा नांवान घेतल्या. आनी रिगार्डींग म्हाका हें जें बिझनस हें रन अप करून दिला तें कुमदा न्ही एज वीथ द प्रॉपर डॉक्युमेंट्स हांव तें प्रॉपर डॉक्युमेंट्स आहाय ते हांव शो ऑफ करतलो BDO ऑफिसर एंड दॅट्स इट. तुज्या एलिगेशनात इलिगॅलिटी म्हणजे ते हांव प्रूफ करून कोण दितलो. मुगे डॉक्युमेंट जे कितें आसा ते मुगेले. सो लेट देम डिसायड वॉट एवर इट इज. आयज आमचे BDOतली 2 इन्स्पेक्शन आशिल्ली. अंजेला गोम्स आनी मोहम्मद बशीर म्हणटा तेणें वल्लभ बराका पावर ऑफ एटॉर्नी दिल्ली आनी बरे भाशेन इन्स्पेक्शन जालें.
आनीक इन्स्पेक्शना भितर दोन्ही पार्टीन जे आपले कितें कितें इलिगल आहा ते दाखयले आनी बिडिओंतले इंजिनियर जावं आमगे ऑफिसर सेक्रेटरी आमी सगळे आहले प्रेजेंट तांकां डॉक्युमेंट सबमीट करपाक लायला ते फुडलो बिडिओ डिसिजन घेतलो आनीक हे बिडिओन डॉक्युमेंट सबमीट करतले जे कोणा कडेन कितें आसा आनीक कितें ना तें आमी दाखोवचें पडटलें खूब वर्सां जालीं ती हांगाच आशिल्ले दोनूय पार्टी आशिल्ले आनीक तेंचे टायल्साचो बिजनस चलता आनी ते वयर डोंगरार मिन्स ती टोटल प्रॉपर्टी खुंदात दिला आतां ताका खुंदानी कितें दिलां कितें दिवंक ना ते व्हिडिओ चॅक करतलो आनीक कितें आहा ते फुडलो कारवाई करतलो. कुडाळ वाठारात येवपी IITक आता कसमशे गांवच्या विद्यार्थ्यांनी खर विरोध केला. सरकार IIT हाडपाक सोदता तो वाठार सुपीक IIT आयली जाल्यार आमची शेतां भाटां नश्ट जातली. देखून सरकारान ठोस निर्णय घेवचे पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कसमशे वाठारात येवन प्रत्यक्षात पळोवणी करची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्या. आमचे जे श्री सीएम आसात CM साहेब श्री प्रमोद सावंत सर तांकां आमच्या जाग्याच्या बद्दल सगळ्या कोणी रिपोर्ट दिला तो रॉंग दिलेलो आसा की हांगा सगळी जी लँड आहा ती अनकल्टिवेटेड बॅरल लँड आसा बट अशें कांयच ना. हांगा सगळी जी लँड आहा ती सगळी कल्टिवेटेड आहा. सगळी हांगा भाटांनी बेसांनी सगळी सजलेली नटलेली थटलेली आमची लँड आसा. सो तशेंच आमची तेंचे कडेन हंबल रिक्वेस्ट आहा की ती तेंच्यांनी हांगा येवचें आनी ही लँड पळयची नाल्यार आमी स्टुडंट आमी आमच्या स्कुलाच्या सुटी घेवन तेंचे कडेन येवं अशें विचारता ती. एज अ स्टुडंट आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हांगा येवन पळोवचें नाल्यार आमी तरी थंय येता. तुमकां हांगा टायम इतलोच मेळना जाल्यार आमी तरी थंय येता. कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमची एकूच रिक्वेस्ट आहा की तुमी हांगा येवन पळोवचें आनी सगळे आमचे लँड आसा ते कशें आसा ते पळोवचें आनी मागीर तुमचो जो डिसिजन आहा तें मागीर आमकां सांगचें. आमकां 3 किलोमिटर चलून वचपा पडटा. शाळा स्कुलाक आमकां 10 किलोमिटर वयचें पडटा खांडेपरा. कॉलेजीक सुद्दां आमकां फोंड्या वयचें पडटा. हांगा लागीं आमकां कांयच ना. तुमकां IITची गरज आहा काय असली स्कुलाची जावं बालवाडीची गरज आहा? आमकां सद्या गरज आहा ती बालवाडी जावं स्कुलाची आसा. आमकां IIT हांगा नाका कित्याक आमचें तितलें हें ना क्वॉलिफिकेशन ना जावं आमकां फाल्यां सकाळीं IIT सुद्दां येयली जाल्यार हांगा जॉबां मेळत तशें आमकां हें ना कित्याक आमचें हांगासर तितली शिकलेली ना की बाबा आमकां हांगा IITन आमकां खंय बारी सुद्दां काम गावतलें मागीर. हांगा ऑनलायन तुमकां शिक्षण घेवपाक त्रास बी कितें जाता? हय हांगा नेटवर्क इश्यूय आसा. आमकां हांगा नेटवर्क मेळना. सो अजून टावरूय घालूं ना? ना कांय ना तसलें. आनी भुरगीं कशीं शिकता तुमी आतां? आमी आतां आमच्यांनी अशें लेक्चर सुद्दां एटेंड केल्यार ते आमकां वयर वयचें पडटा नेटवर्काक. वयर म्हळ्यार डोंगरार? हय जावं नाल्यार काजींनी नेटवर्क मेळटा थंय बसून शिकचें पडटालें. सो हांगा कांय सुविधा ना? ना हांगा कांयच ना तसलें. आनी IIT येयलें जाल्यार? IIT येयल्यार हांगा सगळें डिस्ट्रॉय जावन वयतलें कांयच उरचें ना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.